प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शेवटमान जावन आसा लुकाचो 12वो विसवोर वोड 13 ते 21 पर्यंत. लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 13 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पडला त्या दायजाचो म्हजो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या बापायक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, मनशा, तुमच्या भितर न्यायनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला? चोत्राय दवरात आनी 2 गिरेस्तकायची आशा सारकीच सोडून दियात. कित्याक कोणाक पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार तांचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वोपार सांगली. एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेता भाटांत खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक पडलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांचे खंय व्हडले बांदतलो आनी म्हज्या शेतां बाटाचें सगळें उत्पन्न आनी म्हजो आस्तो माल तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हाकाच अशें म्हणटलो, जिवा म्हज्या, 10 वर्सांक पुरोसो खूब माल तुज्या आदीन आसा. विसव घे, खा पिये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, आरे पिश्या, आज राती तुज्या कोडलो तुजो जीव परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलां तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करतात, पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक नात. तांची गोत ही. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शेवटमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू एका गिरेस्त पिशाची वोपार आमकां सांगता. आनी हें कित्याक घडलें काय? ही वोपार ताणें कित्याक शिकयली? जेन्ना जेजू लोकांक उतर शिकयतालो थंयसर एक मनीस येता आनी जेजूक म्हणटा, गुरुजी म्हणटा, आमकां पडला त्या दायजाचो म्हजो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. म्हज्या भावाक सांग म्हजो वांटो कुशीन काडून म्हाका दिवं. बाबणीनो, ह्या संवसारांत जेन्ना आमी आमच्या भावा मदें भयणी मदें आमचें कितें भाटां बेसां आमी दिवंक जाय, आमचो पांय माय कितें दवरता आनी कोण आमच्या घरच्यान कोण आडान दवरता, तेन्ना खूब फाटी लोक देवाच्या मनशा कडेन वता, देवा कडेन मागणें करता, म्हणटा म्हाका कितें भाट जाय, म्हाका तें बेस जाय, म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय, कितें आडान दवरलां. आनी आयज जेजू म्हणटा, जेन्ना आमी आमची चोत्राय ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर दवरता आनी आमची चोत्राय देवाच्या राजवटीचेर सोडून आमी फकत ह्या संवसाराच्या गिरेस्ता फाटल्यान धांवता, बाबणीनो, आमी चुकता. आमी कित्याक चुकता? देवाक नाका आमकां जें बाट दवरलां तें आमकां खावपाक? तें आमी खरेपणी ताजो उजार करपाक ताका देवाक नाका? बाबणीनो, जें देवान आमकां दवरलां तें आमच्या हातान येतलेंच, पूण आमी आख्खी चोत्राय आमच्या दुडवांचेर, भाटां बेसांचेर आनी आमच्या जे पांय मायन दवरलां ताचेर दवरून आमी आमच्या भावाचेर, आमच्या भयणीचेर आड वचत जाल्यार, हें आमकां बाट मेळ्ळें जाल्यार आमी चुकता. कित्याक आमी आमचो संबंद तोडपाक तयार आसा, पूण आतां आमकां त्या गिरेस्तकायेची आशा, गिरेस्तकायेचो मोग पडला. जो मनीस जेजू कडेन येता म्हणटा आपल्या भावा कडेन उलय, म्हाका म्हजें बाट मेळपाक, हाचो अर्थ कितें? की हो जो मनीस जेजू कडेन येता कित्याक ताजो संबंद आपल्या भावाशी गोट नासलो. ह्यो वस्तू ज्यो भाटा बेसाच्यो आसतात त्यो फामिली मदें ते एकामेका बरोबर उलोवन बरे भाशेन संबंद धरून आमच्यान त्यो उजार करूंक जाता, आमकां त्यो मेळोंक जाता. पूण जेन्ना आमचो संबंद आमच्या भावाशी, आमच्या भयणीशी सारको ना,
तेन्ना आमी देवाच्या मनशा कडेन वेता, आमी देवा कडेन वेता, आमी ह्या प्रेगादोरा कडेन वेता. आनी तेन्ना भाव भयणीनो, कोण खरो देवाचो मनीस ना जाल्यार तो कितें करता? तो म्हणटा हांव उलयतलो तांचे कडेन, हांव भासाभास करतलो. तुका कसलेंच काम ना तांचे बरोबर भासाभास करपाक. तुवें फकत त्या मनशाक जो येता आनी तुका विचारपाक, आमी ताका फकत सांगूंक जाय, बाबा तुजी जी आस आसा, तुजी जी भूक आहा, फकत देवाच्या उतरान पयस जातली. तुजो संबंद देवाशी घट दवरपाक एकदम गरजेचो. आनी तुजो संबंद देवाशी घट आसत जाल्यार तुजो संबंद तुज्या भावाशी, तुज्या भयणीशी घट जातलो. आनी जेन्ना घट जातलो तेन्ना तुमचे बरोबर भासाभास जातली आनी सगळें तुमकां देवान येवजिलां वा तयार केलां तें तुमकां फाव जातलें. पूण भाव भयणीनो, आमी दुडवाच्या आशेक लागून आमकां ही भूक आमकां ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर आसा म्हणून आमी आमच्या भाव भयणां कडेन उलयना. पूण आमकां भाट जाय, आमकां एक दुडू जाय, आमकां भांगार जाय. आनी ह्या कारणां लागून जेजू आयज ही वोपार घालता पिशा गिरेस्त पिशाची. कित्याक तो गिरेस्त पिसो मनीस तो म्हणटा हांव खूब काम करतलो, तेज्या उपरांत सगळीं भाटां, सगळें म्हजें जें बेस आसा तें हांव सगळें तातूंत भरतलो आनी ताजे वेळार पांय वयत करून मागीर तें हांव सगळें तें खातलो, म्हणजे हांव काम करचो ना. आनी देव ताका सांगता आयज राती तूं मरपाचो आहाय. आतां हें सगळें जें केलां तें तूं कोणाक दवरतलोय. आनी तेच कारणां लागून भाव भयणीनो, आयज लोक कुड्डो जाला दुडवांच्या आनी भांगराच्या आशेक लागून. आतां लोक कितलो वावर करता पूण तांचो संबंद देवाशी ना, तांचो संबंद पेल्याशी ना. जें ताका मेळोंक शकता ताजेर तांची चोत्राय आसता. आयज भाव भयणीनो, आमी चुकल्या जाल्यार आमी हे दुडवांच्या आशेक आनी भांगराच्या आशेक आनी सगळ्या ह्या संवसाराच्या वस्तूच्या आशेक लागून आमी देवा कडसून पयस गेलां जाल्यार आनी आमी फकत धर्मान बुडून आमी समजता की आमकां सगळें मेळटलें म्हणून आज चुकल्या जाल्यार देवाचें भोगसणें मागून आयज आमी आमची चोत्राय जेजूचेर ताज्या उतराचेर धरून आमी खरेपणी ताजें उतर पाळून आमचो मोग एकामेका सवय वाडोवंक आनी एके भाशेन आमी जें आमकां देवान दवरलां तें आमी खुशालकायेन भोगूंक आनी तें आमी आपली देवाचें राज फुडें सरपाक वापरूंक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.